ओके सर, आत्ता एक नोटिफिकेशन येयला तें म्हणजे एस टी रिजर्वेशन. आनी आमी पळयताले की खूब दीस पयलीं तुमी सुद्दां दिल्ली वयताले वयताले. इवन CM सुद्दां आतां HMाक मेळपाक गेल्लो. तेच्या मागीर रोखडेंच आयज नोटिफिकेशन येयल्लें एस टी रिजर्वेशनाचें. सो तुमचें फर्स्ट रिएक्शन हेजेर कितें आहा? ते आम्ही हाजे स्वागत करता, वेलकम करता. कारण लॉंग पेंडिंग जो इश्यू आशिल्लो, गेली फाटली 23 वर्सां आमी डिमांड मागणी करताले. आमी खूब हाचेर डिमांड मागणी बाकी सगळे गजाली विशय आसा न्ही, सातत्यान फॉलोअप करीत आशिल्ले. त्यामुळे आज इतली वर्सां जायन कित्याक, पण आज ताजो निर्णय जालो, ताजे आमी स्वागत करता. आणि त्या खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी, तशेंच आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी, तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष दामो नायक हांचे आमी आभार मानतात. ओके, सो आतां सेन्सस बीन 11चेच धरून ते हें करचें पडटलें तेंकां. आनी अशें आयकोंक येता की हय, टोटल 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी रिजर्वेशन आहा तें जातलें म्हणून. 11चे सेन्साचे करतले ते हे आसा, सिम्टम्स आसा, हां, आणि त्यामुळे 4 सीट रिझर्व जातले. मात आतां आहा ते सेंट्रलाच्या हातीन काय ना, आतां आहा ते सगळे स्टेटाच्या हातीन आहा. सो तुमी आतां फास्ट प्रोसेस करपाक लागून कितें करतले? फास्ट स्पीड फाल्यां परत ब्रीफ करतले, कारण मुख्यमंत्री कडेन गृहमंत्री अमित शहाजी उलयले सगळे डिटेल. हां, आणि त्यो स्टेप वायज जे आसा न्ही, त्यो काल म्हाका एक्सप्लेन केल्ल्यो काल मुख्यमंत्र्यान, हां. की कशें आसतलें, कितें आसतलें. आणि त्यामुळे त्यानुसार सगळे आमचे जे एसटीचे लिडर आसा तांकां एक्सप्लेन करतले. सो तुमी जॉयंटली ही मिटींग बीन कितें घेवपाची ह्या दिसांनी, कित्याक हें आतां अशें मिटींग आमचे मिटींग जी आसा न्ही, मुख्यमंत्रीच कॉल करतले सगळ्या आमदार आसा न्ही. आता 3 जाण आमी अर्थात भारतीय जनता पार्टीचे आसा, आणि 4थो आमदार आसा आमचे सपोर्टेड आसा. हां. आपयतले, किंवा आमने उठाव संघटनेचे प्रतिनिधी तांकांय आपयतले. ओके, आनीक तुमच्यांनी हें म्हटलेलें की मोर्चा तुमी काडटले, ते आतां तुमी कितें फुडें कंटिन्यू करतले काय तुमी रद्द करतलो मोर्चा? नाही, तो विषय असा उठा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश आसा आणि बाकी कमिटी आसा, एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा न्ही. हां, तेव्हा निर्णय घेतले मागीर. ओके, हय, थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH.